बीजेपी सरकाराचे धोरण सबका घात सबका सत्यानाश म्हणून काँग्रेसीन काणकोणा कार्यकर्त्याच्या सभेत विशय काढलो। बीजेपी सरकाराचे धोरणाचेर प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनान बरोच फोग काढलो। आदलो आमदार इजिदोर फर्नांडिसान सभा आपयली, मात सभेक इजिदोरूच दिसलो ना। घरगुती कामाक लागून खंय इजिदोर सभेक पावलो ना म्हूण काणकोणचो गट काँग्रेस अध्यक्ष सांगता। सभेच्या बॅनराचेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यां बरोबर इजिदोराचो फोटो आशिल्लो। काणकोण गट काँग्रेस कमिटीन आयोजीत केल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या सभेन काँग्रेस फुडाऱ्यांनी भाजपा सरकाराचेर खर टिका केली। सबका साथ सबका विकास हो, सबका साथ सबका घात सबका सत्यानाश। काणकोण तालुका एक काँग्रेस पक्षाचो किंवा हिंगा काँग्रेस पक्षाचो जनता सदांच वयर आसतालो। फाटल्या 3 वर्सां प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। मयेच्या ग्रामपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार जाल्ल्यान आदल्या पंचायत सचिवाड पुलिशेत कागाळ करची म्हणून आयतारा ग्रामसभेत थाराव पास केलो। हे प्रकरण हायकोर्टात आशिल्ल्यान ग्रामसभेत चर्चा करपाक सरपंचान न्हयकार दिलो। भ्रष्टाचारा वेल्यान ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो। मये ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आयतारा जाली। आदल्या पंचायत सचिवाड पुलीस कागाळ करपाचो थाराव या ग्रामसभेत पास जालो। संगीत लाकडा 12 काय 10 किलो वाउचर 10 तरेन 10 सायनी कोणी मारले सायनी या एफआयआर फाईल करचे हे सगळे सायनी इन्व्हेस्टिगेशन वाचोनी। माझी पंचायत सचिव श्री सुरेश पट्टे याच्यावर एफआयआर नोंद करणे कारण पंचायतीचे सरपंच जीवना सोडून व पंचायत मंडळ यांना न ओळख पंचायतीचा स्क्रेप बाहेरच्या वाहिनीच्या संबंधी सदरची कारवाई 7 दिवसाच्या आत करण्यात यावी। मयच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब। रेवेच्या येरादारीचेर सरकारान नियंत्रण घालचे म्हणून आयतारा जाल्ल्या सावयवेरे वाघुर्मे ग्रामसभेत लोकांनी मागणी केली। वेरेच्या गांवाक अपासावन उदका पुरवण जावंक जाय म्हणूनय लोकांनी ग्रामसभेत विशय काढलो। सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेनूच रेवेची येरादारी चालू दवरची, उपरांत नाका म्हणून लोक मागतात। सावयवेरे वाघुर्मे पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा जाली। रात दीस जावपी रेवेची येरादारी आनी उदकाच्या प्रश्नाचेर लोकांनी बरोच बोवाळ घालो। रेवेचो ट्रान्सपोर्ट हा तो रात दीस चालू आसता। रेवेचो ट्रान्सपोर्ट जो हा तो सदांच म्हटल्यार तांकां कांय हॉलिडेज ना, कांयच लिमीट ना। खंयच्याय टायमार येतात, केन्नाय वयता केन्नाय येता। आमी खूब फावटी ट्रक हाडिल्ले, कित्याक एकामेकाच्या आंगार रावता कोणाचे, त्या खातीर आमी खूब फावटी ट्रक बीन हाडिल्ले। पूण एकल्याक हाडून हे मागीर इंडिव्हिज्युअल जाता, त्या खातीर आमी ग्रामसभेकूच हो विशय मांडला। राती आनी सकाळी रेवेची येरादारी बंद दवरची अशी मागणी ग्रामसभेत लोकांनी केली। आमी अशें ठरयलां की 6 उपरांत जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा तें बंद करचें, सकाळी 9 पर्यंत तेंच्यांनी बंद करचें। आमी कोणाकूच त्रास जावंक जायना हेजी काळजी आमी घेता म्हणून सांगता की 6 उपरांत रातची 6 तिनसांजची 6 ते सकाळचे 9 पर्यंत तेंच्यांनी ट्रक आपले बंद दवरचे। PWD मिनिस्टरा कडेन आमी हे प्रश्न पावयल्या, जाता तितल्या बेगीन हे प्रश्न सुट्टले अशें तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्या। सावयवेरेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। GSIDCचो चेअरमॅन प्रमोद सावंतान फक्त साखळेचीच न्हय तर गोंयभर वेगवेगळी उदरगतीची कामां हातांत घेतल्या म्हूण सभापती राजेंद्र आर्लेकर उलयलो। साखळे नवो बस स्टँड आनी बस डेपोचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यांत तो उलयतालो। पणजे उपरांत साखळेचो मास्टर प्लान तयार केला म्हूण प्रमोद सावंतान सांगलें। बस स्टँडाचेर सुमार 25 कोटी खर्च जातलो। आपल्या प्रत्येकाक विजन असणे आवश्यक आसा, अत्यंत प्लॅन्ड विजन जेतूनसून हेरिटेज
क्षेत्रान टुरिझम क्षेत्रान हे आपलो मतदारसंघ फुडें येतलो हाची ताणें योजना आखलेली आसा आनी त्यामुळे ह्या दिसा हांव परत एक फावट ताच्या ह्या योजनेक शुभेच्छा दिता. आज पर्यंत गोंयांतल्या फक्त कॅपिटल सिटी पणजे हाजेच मास्टर प्लॅनिंग जालें ते बी LPS ह्या कंपनीन केलें आनी दुसरें मास्टर प्लॅनिंग सांगता आसतना खूब उमेद जाता. दुसरें मास्टर प्लॅनिंग जर जाता आसत जाल्यार तें आमच्या ल्हानशा सांखळी शहराचें या मास्टर प्लॅनिंगाचे जवळपास 50 लाख रुपये आम्ही खर्च करता. GSIDC सारखे लॉन्च एक पॅड ताजे कडेन लॉन्चिंग पॅड ताजे कडेन आसा त्या माध्यमांतल्यान ताणें जे अनेक कामां करपाचे थारायल्ले आसात. तातूंतल्यान केवळ सांखळी मतदारसंघातच न्ही गोंयांतल्या अनेक गांवांनी अनेक मतदारसंघांनी ताणें कामां हातांत घेतिल्लीं आसात. घेऊया एक विराम.